आज ज्या विषया खातीर ताजे स्पश्टीकरण बाब गांवकारांक दिले तांकां फक्त त्या काही गैरसमजामुळे समाजात भंडारी समाजात एक दोन ग्रुप असे समाजात नाही ते कमिटीमध्ये दोन ग्रुप झाले आणि या सगळ्या दोन्ही ग्रुपाच्या प्रयत्नामुळे आज परत एकदा एकसंघ ही समिती जातात आणि समाजाचे काम हे संपूर्ण राज्याचे देशाचे हिताक आसा. प्रत्येक समाज हो त्या मोठ्या लोकशाही मंदिरात एक खांबो आसा आणि थंय तर खंय तरी मातशी फूट गेली तर ते संपूर्ण लोकशाहीक आनी समाजाक खंय ते घेवपा आसता. त्यामुळे काळाची गरज ओळखून आणि जो निर्णय घेतलो दोन्ही ज्यो समिती वेगवेगळे जाल्ले त्या समितीच्या तेच्यांनी निर्णय घेतलो आणि एकमेकांक समजून आज एकत्र येयले त्याबद्दल हांव तांच्या मनापासून अभिनंदन करता. In coming future, you will see a Bandari Samaj leader sharing युथाक फक्त युथ विंगा पुरते मर्यादित न करता सेंट्रल कमिटीचेर सुद्धा थोडे युथ घेवपाची गरज आसा आणि जे आमचे युथ फाटल्या टर्मान काम केलेले आसा तेंच्यांनी सामके एकीकरणाक लागूनय थोडे युथ आमचे जुटलेले आसा. आमचो रुपेश नायक आसा JITU मेंबर रेश मागूस तो फाटले एकीकरणाचे कमिटीक तेणे काम केल्लें आसा. तर अशें युथाक आमी मेन सेंट्रल कमिटी जी आसा ते सेंट्रल कमिटीन स्थान दिवपाक जाय आणि एक संदेश दिवपाक जाय. प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसतलो ताका संदेश दिवपाक जाय की आमचें काम कितें, भंडारी समाज जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमचें काम कितें. तर आमचें काम अशें आसपाक जाय की आमचो जो सकयल्या स्तराचो जो लोक आसतलो त्या सकयल्या स्तराक जो भंडारी समाजाचो जो आमचो बांधव आसा तेका आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले. तेका न्याय दिवपाक तेका तेजी लिव्हिंग कशें सुदारतलें हेजेर आमचो म्हाका चड फोकस आसपाक जाय. मुळात एकीकरण म्हणतात तो शब्द चुकीचो आसा. आमच्यान दुही केन्नाच नासली. आमी समाजान काय हो समाज गोमंतकातलो सगळ्यांत मोठो समाज आसा. कांय गैरसमज हेवे दावे हे जावंक शकतात पण दुही केन्ना आमच्या समाजा भितर आसची ना. खंयच्याय समाज बांधवाचें दुख्ख म्हणजे तें आमचें दुख्ख आसा. आमचे लिडर हांगासर बसलेले आसात तेंच्यांनी आमकां सदांच बरो मार्ग दाखयला आणि त्यांच्या मार्गदर्शनान अजूनय आमी मार्गक्रमण करीत आसता. कांय गोष्टी घडटात पण त्यो व्हडल्यो चुको तेचे परिमार्जन करपाचें आमचे लिडर आमकां सांगतात की तुमी अशा तरेन मार्गक्रमण करा. तेचे योग्य आमच्यो चुको आमीच निस्तेरपाची एक प्रामाणीक अशी इच्छा आमी दवरता. आणि केन्ना केन्ना तुमी म्हाका विचारताले तें तुमचें कितें जालें रे, तें तुमचें कितें जालें रे म्हणटकूच आयज हो दीस येता की तें आनी कांय उलोवंक ना. तें सगळें मोकळें जालें आनी सगळे म्हणटा ते आमी एकठांय जाले. हे तुमकां हांव सांगपाक लागलो. हांव तुमकां सांगता मंत्री विनोद पालेकर आमचो मंत्री बाकीचे सगळे आमचे आमदार आणि केंद्रीय मंत्री भाऊ हे थोडेशेच आमचे मुख्यमंत्र्याकडे आणि बाकीच्या मंत्र्याकडे आमचे जमनीचे खात्यातले हे काम उरलं. हे काम करपाक जयेशान सदांच सांगला, विनोदान सदांच सांगला आणि बाकीच्याय मिनिस्टरांनी आमकां आश्वासन दिलां आणि तें काम पुरे जायत येयत आहा. हे म्हाजें व्हडलें स्वप्न. चडशीं कामां आमी सगळी समाजाची हे करपाक जाय ती केल्या. एकूच समाजाचे एक व्हडलें आमकां सेंट्रल कमिटीचे हॉल ना तेका लागून जागो संपादन करपाक आमचे इलेक्शन्स काम उरना. आमी एक रावंक जाय. कोणाचेर एक बडी पडली सगळे एक जातले आणि सगळ्यांक एकामेकांक केन्नाच हेच्या फुडें द्वेष जावचो ना, केन्नाच दोन जावचे ना हेची आमी दक्षता घेवंक जाय. आमच्या लिडरांनी आमकां मार्गदर्शन करूंक जाय. खंय खंय चुकलां तें तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिवंक जाय आणि फुडें हो समाज भरभराटेन वयर पावपाक सगळे हितून वयर पावपाक आमी सदांच प्रयत्न करतले.